नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज तर दीस असो आसा की आमी हे शूट करपाक बसल्यात तरी विधानसभे भितर फायरवर्क्स चालू आसात. विशय तर असो आसले की एका विशयाचेर आमच्यांनी तीन तीन ब्रेकार करपाक जातात. पण आमची परिस्थिती अशी आहा की आमकां एक ब्रेकारा भितर मिनिमम 3 विशय घेवचे पडटात. तो प्रयत्न आमी करतात आनी त्या 3 विशयां बरोबर आमचे 3 एडिटरय स्टुडियो भितर आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो. आनी पयलो विशय ऑब्वियसली म्हादयचो. सो पयलो मान ह्या विशयाचेर उलोवपाचो तो सत्तरीच्या पांडुरंगाक. सो पांडुरंग बाब, हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. म्हादयच्या विशयाचेर परत चर्चा जाली, परत आश्वासनां दिलीं, परत प्रश्न काडले, परत उत्तरां दिलीं, समाधान जालें. हांव सदांच सांगता तुज्या डिबेटीन म्हादयचो विशय हो राजकारण्यां खातीर सिरियस जरी आसलो तरी गोंयकार त्या विशयाचेर केन्नाच सिरियस जावं ना. पूण तो विशय असो एक आसा प्रसार माध्यमा खातीर म्हणजे मिडिया खातीर आनी राजकारण्यां खातीर की तेजी केन्नाय बातमी म्हणजे केन्नाय विशय ताजो जावं येता, म्हणजे सामको फ्रेश जावं येता. सो इतकी वर्सां उपरांत सुद्दां म्हादयचो विशय तोच आसा. पूण लोकांक तेजें कांय पडलेलें ना. तरी सुद्दां एसेंब्लीन तो वेळ घेता, तेका फुटेज खाता असो म्हणून येता आमच्यान. आनी आयजूय तेच घडलें की म्हादयच्या विशया वयल्यान जेन्ना विजयन हें केलो, सरकाराक घेरलो, तेन्ना मुख्यमंत्र्याचे कांय केविलवाणे म्हणजे ह्या सुभाष शिरोडकर आनी मुख्यमंत्री दोगांयचे जर केविलवाणे प्रयत्न आशिल्ले सांगपाचे की आमकां हें जाला, रिलीफ मेळ्ळ्या म्हादयच्या विशय सुप्रीम कोर्टान. तर हांव सांगपाक सोदता की हेका रिलीफ मेळना. 4 वर्सां उपरांत तुमचें पॅटिशनच एडमीट जावपाक सुप्रीम कोर्टान 4 वर्सां लागलीं. एक म्हटल्यार तुमी ती खरी म्हटल्यार टायम जावन गेल्लो, कंडन डिले जाल्ली आनी तुमी बेस्टींग म्हणजे तुमी नांवांक घातलेली ती आतां 4 वर्सां उपरांत एडमीट जाल्या आनी तुमी म्हणटा की रिलीफ मेळ्ळा. ताका रिलीफ बी कांय न्ही. रिलीफ जर आशिल्ली जाल्यार इमिडिएट ताची हियरींग जावपाची. ही हियरींग आतां नोव्हेंबरान लागल्या. सो म्हाका दिसता की म्हादयचो विशय जो आसा हो लोकांक खातीर जरी सिरियस नासलो तरी राजकारण्यां खातीर हो विशय कायम आसतालो आनी त्या विशया वयल्यान लोकांचें लक्ष वेधून घेवपाचो हाचो प्रयत्न आसतालो. वेरेच म्हणजे हांव पयलीं म्हटलें अशें की लोक ह्या विशया कडेन कनेक्टूच जायनात. म्हणजे की म्हादयची तो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण सुरवाती पासून म्हणजे फाटल्या 25 वर्सां पासून तो विशय चालू आसा. तेन्नाच्यान आयज मेरेन लोक आंदोलन ह्या विशयान जावची, लोक चळवळ जावची असो प्रयत्न केन्नाच कोणी केलो ना. फर्स्ट टायम फाटल्या वर्सा जेन्ना सांखळे मिटींग जाल्ली, फर्स्ट टायम अशें जाल्लें की रिजनल RGP अँड गोवा फॉरवर्ड ह्या दोगांनी वेगवेगळे कडेन हें करून लोक चळवळ करपाचो प्रयत्न केलो. पूण त्यो सुद्दां गजाली म्हाका ते सुद्दां विटले आसतले लोकांक आनी तेंच्यांनी ते अर्द्यार सोडला. सो ही लोक चळवळ जावंक फावली ना, म्हणजे केन्नाच जावं ना. म्हणून हो म्हादयचो विशय असो ताटकळत पडलेलो आसा. किशोर बाब, तुमच्या हांव तुमचे मना येता. समाधान जालें उत्तर आयकून? समाधान जावपाचो प्रश्नच येना. पण पांडुरंगान एक बरी गजाल सांगली की हो जो विशय आसा हो लोकां कडेन केन्नाच कनेक्ट जावं ना. म्हणजे लोकांक कळटा तेचे सिरियसनस. आतां राजन बाब केरकर हांणी खुबशे बरोवप करून आमच्या सारक्या पत्रकारांक म्हण किंवा खूब जाणकारांक त्याच्या विशयीची माहिती ही त्यांच्या बरोवण्यातल्यान मेळ्ळी. मागीर त्याच्या वयल्यान विधानसभेन हो विशय चर्चेक येयलो. त्याच्या उपरांत मागीर वेगवेगळे डॉक्युमेंट, वेगवेगळे अहवाल, रिपोर्ट हे सगळे वाचल्या उपरांत आमकां त्या विशयाचे सिरियसनस कळपाक लागले. एक दुर्दैवाची गजाल प्रमोद म्हणपाक जाय की जे विशय आमच्या फुडारा खातीर खूब म्हत्वाचे आसा पळय त्या विशयाचेर गोंयकार सिरियस ना. आनी गोंयकार सिरियस नसल्या कारणानूच आयज विधानसभेन पिटिशन 4 वर्सां उपरांत एडमीट जाता जाल्यार इट इज बीन टेकन एज अ विक्ट्री फॉर अ स्टेट गव्हर्मेंट. हेच्या सारकें दुसरें दुर्दैव ना. म्हणजे हें कित्याक लागून विधानसभेन मुख्यमंत्री ना जाल्यार जलस्रोत मंत्री अशी विधानां कित्याक करता? कारण तांकां खबर आहा ही तेंची विधानां सामान्य मनीस आयकता आनी मान्य करतात. तूं बुदवंत आनी विचारवंत कितलेंय जरी सांगलें की बाबा हे तशी गजाल न्हू म्हणून गेल्यार ते ह्या लोकांचे, बुदवंतांचे, विचारवंताचे, अभ्यासकांचे म्हणणे सामान्य मनीस आयकना हे राजकारण्यांक सारकें खबर आसा. जॉयल? Pramod, two takeaways from today's debate on Maday is one is as Vijay has pointed out that the House committee which is appointed now has met only once, but it does not have control over the legal team of Goa. So basically he wants that kind of a thing, that the entire legal team handling the Maday issue should be brought under the purview of the House committee. It's a valid suggestion because that they'll exactly know what they are doing. Because right now what Vijay was asking was to bring a stay on the tribunal order, whereas CM has said that we have already challenged the order in the Supreme Court. So that is one part.
Second thing is, which is very important, is Prabha has been already, notified, but the member, the Goan representative, is not been named. That is again, Goa has to send its name to the center, and again that the team will be formed. That is, there are only these two takeaways in this entire debate. Other things are already, most of it is rhetoric, like withdrawing of DPR, which is looks to be impossible at this stage of time. And other arguments which have been raised are revolving around failure of the government. Another significant aspect is CM saying, coming very hard against Karnataka, saying that in Konkani he's used some word which literally means high-handedness of Karnataka. So I mean, there are takeaways, but very insignificant. All in all, we'll still have to wait for the Supreme Court decision on this. आणि हे जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना म्हाका जनतेक एक सांगपाक जाय, जेन्ना आमी डिबेट करतात, आज नामनेचे पर्यावरण तज्ञ जाणी म्हादयचेर सगळ्यात चड काम केलां राजेंद्र बाब केरकर, ते आज कणकुंबी गेल्ले आनी तांणी थंयचो व्हिडिओ धाडला. तो जर व्हिडिओ पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या आंगार कांटो येतलो. गोंयकार त्या इश्यू खातीर रस्त्यार येतलो काय ना आमकां खबर ना, जशें पांडुरंग बाबान सांगलें, पूण कांटो येतलो, कारण ताणें दाखयला जो एक व्हडलो फ्लो येतालो म्हादयचो, तो कसो म्हणजे पावसाचो जोर आसतना, पावसाच्या उदकाचो प्रवाह आसतना तो सगळो फ्लो कसो कर्नाटकान डायवर्ट केला हें ताणें व्हिडिओंतल्यान दाखयला. जो व्हिडिओ तुमकां आमच्या बातम्याकूय पळोवपाक मेळटलो. पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमी हांगा विधानसभेक हाजेर चर्चा करतात, पूण एक्चुअली ऑन ग्रावंड कितें जाता तें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता दरेका गोंयकाराच्या आंगार कांटो येतलो. आतां उदकाच्या प्रश्नाचेर आज विधानसभेक उदकाचो प्रश्न परत चर्चेक आयलो. म्हादयची उदक न्ही, पिवपाची उदक. किशोर बाब, हो प्रश्न आयकतकीर जो गोंयकार दिसाक 1 वर उदक मेळटा म्हणटा, अर्द वर मेळटा म्हणटा, 2 वर मेळटा म्हणटा, 4 वर बी मेळ्यार तो 24 तास उदक मेळिल्ल्याच्या थाटात वावुरता, त्या गोंयकाराक आयचे विधानसभेंतले हे पिवपाच्या उदकाचें डिस्कशन आयकून कितें दिसलें आसतलें? पिवपाच्या उदकाचेर प्रमोद दर फावटी विधानसभेन चर्चा जाता, पूण प्रत्यक्षान ग्रावंडाचेर तातूंत कितें सुदारणा जाल्ल्याची आमकां मात सुद्दां दिसना. म्हणजे आतां तांचें अशें म्हणणें आहा की खंय तरी तिळारी धरणाचें उदक डायवर्ट करून तें अंजुना धरणान धाडप, किंवा म्हापशा बार्देसा खातीर जे उदकाचो पुरवठो जाता त्या खातीर ते डायवर्ट करप, नाजाल्यार मायनींग पिटांतलें उदक हे जे डायवर्ट, नवीन पायपलायन, म्हणजे प्रत्येक फावटी नव्या कामाची तजवीज करप, नव्या कामाची नवे एस्टिमेट करप आनी उदकाचो प्रॉब्लम मात्र सॉल्व जावं शकना. एक एग्जाम्पल दिता प्रमोद तुका, की आतांच उदकाच्या प्रश्ना उपरांत मागीर टँकराचो विशय येयल्लो 0 आवराक, तेन्ना विजय सरदेसायन एक इन्फॉर्मेशन दिलें 66 बोरवेल इलिगल बोरवेल आसात म्हणून, आनी 857 टँकर आसात म्हणून. आतां 857 हे टँकर जे आसा पळय ते खंयचें उदक खंयसून व्हरतात आनी खंय पुरयतात हाचो हिशोब सरकार कडेन कांयच ना. तांकां GPS मॅन्डेटरी आसा टँकरांक, 248 टँकरांक GPS आहा, पूण GPS ट्रॅकिंग सिस्टमूच ना. मंत्री ट्रॅक करून मंत्री उत्तर दिता बरोबर, पूण मंत्र्यान तो संबंधीत अधिकारी जो आसा मॅन्डेटरी जर GPS आसा गेले GPS ट्रॅकिंग सिस्टम आसपाक जाय काय ना. आतां हें जर कळना, इतकी जर लायकी किंवा इतकी पात्रता जर आमच्या ऑफिशियलांची किंवा त्या संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांची ना जाल्यार प्रमोद ह्या अधिकाऱ्यांच्या हातान आमी जनता कशे सेफ आसतले? तुमच्या पद्दतीन तुम्ही राजकीय खोगीर भरती करून जर ह्या ऑफिसांक भरून त्यांच्या हेचेर जर आमचे भवितव्य तुम्ही सोपयल्लें आसत जाल्यार आमची गोंयची जनता ही धोक्यान आसा. उदकाचो प्रश्न इतको गंभीर आसा. आता जे प्रोजेक्ट प्रमोद ते सँक्शन करतात, प्रत्येक प्रोजेक्टाक ते बोरवेल मारपाक परमिशन दिता. प्रत्येक प्रोजेक्ट बोरवेल जर मारपाक लागलो जाल्यार अंडरग्राउंड वॉटर लेवलाचेर लक्ष मॉनिटरींग कोण करतलो? कांयच कोणाचो पायपोस कोणाक ना. सर्वसामान्य आता कशें आहा राजकारणाचें कशें जाला, सरकारचो टँकर ना जाल्यार आपूण टँकर दिता अशें मोठेपण बडेजाव मारपाची नवी पद्दत सुरू जाली. म्हणजे जो बाबडो उमेदवार फाल्यां इलेक्शन जर रावतलो ताका विचार करचो पडटलो आपल्या बॉल्सांतले पयशे खर्च करून आपूण टँकर दिवं शकता काय, दिवं शकना जाल्यार म्हाका इलेक्शनाक चान्स ना. आपलो स्वताचो पयसो खर्च करून लोकांक नागरी सुविधा पुरवपाचो एक नवो धंदो आमच्या गोंयांत सुरू जाला. कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर वाड्यार बांय मारपाचे उरल्यात, सगळे करतले तेही करतले मुट्टो. पांडुरंग बाब, 2 विशय टँकरांचेर येवया आमी. पयलीं नॉर्मल उदकाच्या ट्रीट करपाक जे उदक आमकां लागता ताचेरच उलोवया, मागीर टँकराचेर येवया, कारण ते ट्रीट केल्लें उदक मेळना म्हूण टँकर हाडपाची पाळी गोंयकारांचेर येता. सुरवात करया ह्या ट्रीट करपाच्या उदका वेल्यान.
ताजो साठो ऑगमेंटेशन ह्या सगळ्या गजालींची चर्चा जाली. तुझं समाधान जालें काय कितें? समाधान अशें न्ही, पूण हांव सदांच म्हणटा की आमच्या कडेन प्लॅनिंग ना. म्हणजे 1999 म्हाका याद आसा जेन्ना आमी नवीनच पत्रकारितेन आयिल्ले तेन्ना 1999 एक 51 म्हाजी बंधाऱ्यांची एक योजना आशिल्ली, मास्टर प्लॅन केल्लो म्हादयच्या हाचेर. आयज मेरेन भितरले कांय जावंक ना. तेज्या उपरांत कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळयलें. आमी सांगता वळयलें तरी लोक आयकना. आनी गोंयान तेन्नाच्यान आयज मेरेन म्हादयचें उदक वापरपा खातीर कांयच करूंक ना. तेज्या खातीर आत्तां सिच्युएशन अशी आहा गोंयांतली, ती सुभाष शिरोडकरान उदक मेन्शन केली आनी जी हेज्या म्हणजे प्रसार माध्यमांनी तेजी छापून हाडल्या. ती कितें जाल्यार मायनींग पिटांतल्यान दुसऱ्या न्हंयेंतलें उदक हाडून हेंच्या जे आमकां मायनींग पेटल्यान उदक काडून न्हंयक घालता. जे आमकां पाणी पुरवठो दिसपट्टो जो पाणी पुरवठो जाता त्या प्रोजेक्टांनी हाडून सोडचें पडटा. हे अंदूय जाला, फाटल्या वर्सा जाला आनी हे करचें पडपाक लागला. सो ही पाळी कित्याक येयली? ताणी सारकी बरें सारकी हड्डी फुडी काडून सांगला फाटली 10-12 वर्सां करता म्हणून. आनी म्हणजे एटलिस्ट किमान मायनींग पिटा त्या खातीर तरी तांकां कामाक येयली. सो हें हांव अशें म्हणजे हे कित्याक मेन्शन केलें हांवें की ह्या लोकां कडेन प्लॅनिंग नासल्या कारणान हांगाच्यान थंयच्यान उदक काडून आमकां पुरोवचें पडटा. हे जर 2-3 वरां सकाळचें उदक दिता आनी इतकी नाटकां जर जाता. इमेजीन करा जे हे फाटली अनेक वर्सां आमकां फटयताले गोंयकारांक की 24 वरां पाणी पुरवठो करतले, 24 वरां पाणी पुरवठो करतले म्हणून. लोकांच्या घरांत नळाक उदक ना हे हांकां खबर ना. 24 वरां सोडूनच दी, 1 वर उदक मेळना. जर ही 24 वरां उदक जर अख्ख्या घरांक म्हणजे गोंयकारांक जर मेळ्ळी 5.5 लाख घरांक जर उदक पुरवठो जालो जाल्यार सिच्युएशन कितें आसतलें आमच्या राज्याची ती पळय. म्हणजे जर 4 वरां उदक दिवन वेगवेगळ्या कडल्यान उदक हाडून काडचें पडटा, मायनींग पिटांतल्यान हाडचें पडटा, दुसऱ्या न्हंयेंतल्यान पंपींग करून हाडचें पडटा, ही सिच्युएशन आसा. सो म्हाका दिसता प्लॅनिंग हो जो विशय आसा, नियोजन हो हांगा आमी म्हाका दिसता गोंय फाटीं पडला. आनी म्हादयचें उदक जे 24 TMC आमकां दिल्लें आसा किमान तेतूंतल्यान तरी ते वापरपाचो एक प्लॅनिंग जावपाक जाय. आतां तरी किमान जावपाक जाय. जयल बाब, तूं सावथासावन येता. सावथाक तुमकां उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लेम ना, तुमचे कडेन साळावली आसा. पण नॉर्थाक हांवें जर सांगलें तशें 3-4 वरां बी उदक आयल्यार तो गोंयकार तुगे 24 वरां उदक आयिल्ल्याच्या थाटाक वावुरता. नाल्यार तागे परिस्थिती अशी की फोन मारून टँकरा खातीर हें करप. तुमी जेन्ना हें आयकता डिस्कशन तुमकां मातशी विचित्र बी दिसता? विचित्र दिसता, पण प्रमोद, this situation which we are facing right now is not a year or two. It's been there for about 40 odd years, and every successive minister, WRD minister, PWD minister, has been promising Goans 24/7 water. Forget about 24/7, at least 7 hours तरी एक water दिवपाचें एक हें जायना. Today, WRD minister made a very interesting point. If you see, he says that when the dam levels drop significantly, the government is trying to reroute the water on seepages. The seepage जाता तितली ती rechannel करून maintain level of dams will be maintained so that we have some relief during the non-monsoon season. So that is one thing which is said. And second thing, he is trying to tap in water from Kushavati rivers and other rivers to supply raw water to the industry so that the pressure is reduced on plants like or dams like Silole. So इतून भितर सगळे त्यांनी हे केलं, like every other minister, a lot of promises, lot of assurances have been given, but on the ground कांयच चेंज जाल्लें दिसना. Like if you see in the last many years and especially this year which is gone by this summer, I mean जे हाल जाले लोकांचे, especially in Bardez, Mapsa, I mean it is very touching when you see people are struggling for water, basic water for 4 days, not a single drop of water, and they are relying on tanker water that is also irregular. So I mean this is something that every minister should be हे असेंब्लीक हाजेर चर्चा करची पडटा, हेच आमचे दुर्दैव म्हणचे पडटले. कारण उदक जाय आमकां ते 4 वरां मेळपाक जाय, 2 वरां मेळपाक जाय. ह्या गजालीचेर जर चर्चा करची पडटा जाल्यार बाबा उरिल्ले दीस आमी करतात कितें? किशोर बाबा प्रश्न पडपा न्ही. आनी एक गजाल तातूंत भितर तांणी सल्लेय दिले आज की मातशी लोकांनी सारकें वापरची म्हूण सांबाळून उदक. ना सल्ले दिवप खूब सोंपें जालां, कारण ते आतां आमकां सल्ले दिवपाचे उरल्या. एक गजाल म्हाका प्रमोद ह्या सगळ्या असेंब्ली किंवा एडमिनिस्ट्रेशनाच्या वयल्यान एक गजाल कितें दिसता की जेन्ना एखादो आमदार तो 5 वर्सां खातीर आसता, तो जेन्ना परफॉर्म करता किंवा करिना जाल्यार तेची हें घेवपाक आमकां 5 वर्सान दर फावटी संद आसता. समजा तो परफॉर्म करूंक ना जाल्यार लोकांक फुडले फावटी वेगळ्या पद्दतीन विचार करूं येता.
पूण जे ऑफिसर आसात पळय प्रमोद, ती इतलीं वर्सां त्या पोझिशनाचेर असतात, त्या सगळ्या प्रोसेसान असतात, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेसान असतात, प्लॅनिंग पोझिशनान असतात. ह्या ऑफिसरांक अकाउंटेबल कोणूच धरिना कसो काय म्हणटा हांव. आतां फॉर एग्जाम्पल सादें आतां उदकाचो प्रस्न 15 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं उदकाच्या प्रश्ना वयल्यान विधानसभेन चर्चा जायत आसा. आमदार सत्ताधारी विरोधी आमदार सत्ताधाऱ्याचेर टिका करता, आमदार मंत्र्याचेर टिका करता, मंत्री बाबडो आपल्या पद्दतीन उतरां दिता. पूण म्हाका सांग प्रमोद, हे ऑफिसर जे थंय बसलेले आहात ते प्लॅनिंग प्रोसेसान आसपाक जाय, ते प्लॅनिंग कांयच करिना काय. ते जर प्लॅनिंग करिना, तेंच्यांनी जर प्लॅनिंग केल्लें, हे सगळ्यो गजाली बाबा पॉप्युलेशन कितलें वाडलें, घरां कितलीं वाडलीं, उदकाचो बाबा डिमांड कितलो आसतलो, हेचेर म्हाका सांग प्रमोद, हेचेर अभ्यास कोणी करप. आणि आमी तांकां अकाउंटेबल आतां नवीन नवीन कन्स्ट्रक्शनाक परमिशनां दिता. तांकां अकाउंटेबल आमी केन्ना धरतले. ऑन दॅट पॉयंट पांडुरंग बाब टँकराच्या मुद्द्याचेर या. आता किशोर बाबांनी जो टँकराचो मुद्दो टच केलो तो विधानसभेक आज खूप गंभीर रितीन आयलो. हे टँकराचें जें प्रकरण आसा तें वर्स वता तशें भयानक जायत चल्लां. बरोबर. कारण एका म्हणजे किशोरान म्हटलें तें तुवें म्हटलें म्हटलें अशें की परमिशन दिवपाचें जें आसा कन्स्ट्रक्शनाक तें कशें स्टॉप जायना. पणजे भोंवतणी जर तुमी पळयलें जाल्यार कदंबा प्लॅटो आहात, तालिगांव आहात, बांबोळे एरिया आसात. आतां जे प्रोजेक्ट येयल्या म्हणजे एके कॉम्प्लेक्सान 200-300 फ्लॅट हांकां उदक खंयच्यान हाडपाचें. सो हांकां उदक हाडटलो जाल्यार मागीर एक तेंचें अंडरग्रावंड उदक तेंच्यांनी काडचें पडलें, पंपींग करून काडचें पडलें. आतां तर सरळ सांगता तुमी तुमची उदक घेवपाचें म्हणून टँकरा किंवा कडल्यान. ते टँकरांनी हाडचे म्हणून म्हाका दिसता की हे सगळे मेळोनच आहात. प्लॅनिंग कांय ना हेंच्या कडेन, फक्त परमिशनां काडून दिवप आनी बिल्डर हे दाखयना की उदक आपूण खंयच्यान हाडटलो. आयज जे लोक फेस करता उदक कदंबा फ्लॅटोचेर रावतात ते लोक बाबडे, तेजे आयज मेर्शे चिमला हे जे एरियान जे नवे प्रोजेक्ट आयल्या ते आमचे काय फ्रेंड आहात. आर उदकाक इतको हांकां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की हेच किशोर अशें म्हणटा तेंच्या कडेन प्लॅनिंग ना, दीस सुटलाय. करप्शनाचे हे हो सगळ्यान म्हाका दिसता करप्शनाचो सगळ्यान व्हडलो सोर्स हो टँकराचें नांव. प्लॅनिंग ना आनी कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवप चालू आनी एकदां मागीर तुमी त्या कन्स्ट्रक्शनाक गेले की मागीर तुमची पळयात. हय, ही सद्याक एक विचित्र एटिट्यूड असो तयार जावपाक लागला. त्या हाजेर तिसरो मुद्दो तो म्हळ्यार मोपाचो आनी दाबोळेचो. जोयल बाब, आज म्हाका दिसता पयली फावट मोपा स्टार्ट जातकीर आमदार कांय स्टॅटिस्टिक्स घेवन आयले फायनली आनी ती स्टॅटिस्टिक्स सांगून तांणी एक भंय उक्तायला. अजून मेरेन राज्य प्रशासन म्हणटा की भंय उक्तावपाची गरज ना, जाय जाल्यार आनीक पत्र बरोवया, इंटरनॅशनल फ्लायट सद्याक आसात थंयच्यान शिफ्ट करनाकात, नवीन आहा त्यो मोपा वचूं दी, असो सूर सद्या आयकूं येता. हें डिस्कशन पळयतकीर तुमकां दिसलें कितें? Well, Pramod, first of all, there is, the data which is presented on the table is 200 odd flights. There is a drop in charters. There is a 200 charter drop in Daboli for 2 successive years, almost last year and till this time. From January to July, if you see that phase, it's 200 is quite a significant drop. And the way Mopa is going, flying high with increased numbers of traffic. I mean, amka to ek, I think the ghost which Yuri Alemao had raised in his first appearance in the session, to ata haunt korpak ela dista maka. I think that is haunting us, slowly by slowly, and no matter how good the assurances may be. Ata pai एक स्टेटमेंट केल्लो की PMO has given an assurance that Daboli will not close. Fair enough. If PMO is given an assurance, let us go with that assurance. Okay, if that is an assurance. But has the PMO given an assurance that it will sustain, Daboli will sustain, or what will be a traffic regulation, or what will be the No, I think a basic issue that comes to the fore, can you force the airline companies to stay at a place? Yeah, that you can't force the company. There is no policy as such to make it happen that Daboli will also prosper along with Mopa. So where is the question, on what basis are you saying that gradually Daboli will not shut down? So that is a bigger question which now any statement that will have a all party delegation and go to the Prime Minister again and maybe work out something. These are all moves which are, to buy time and maybe to make, to the larger optics, if you may see. But Indun Bidar, the ground reality is that there is a stake in Mopa. Government has a stake in Mopa, 37% stake asatinga Mopan. So that also weighs against the government's intention to save Daboli. So everything points towards the fact that Daboli is gradually headed towards
towards closure. Now, Movin makes a very interesting statement saying that there are 8 aero bridges which are in the pipeline, 4 are already built up, and 4 are in the pipeline. That is enough to suggest that Daboli is not going to close. I mean, are we to believe that just because there is some construction activity or some development happening that that Daboli will not close, and whether Daboli? I think, Joel, the best indicator of this would be what happens when the international flights start shifting, and Yeah. which are the airlines that start shifting. Air India yeah. has already Correct. already shifted. Correct. So that would be the very interesting determinant to assess that what is actually happening on the ground. The fact is that can you stop these airlines from moving? Yes. I think that's is the the basic point. That's the basic. थंयच्यान डायरेक्ट पेडण्यां वता आनी किशोर तुका कांय विचारना तूं उलय हय मग एक गजाल पयली आमकां मान्य करपाक जाय की ज्या पद्दतीन मोपा एअरपोर्टाचें प्लॅनिंग जालां आनी ज्या पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यूज म्हणजे जवळ जवळ 80 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मागीर ताका एरो सिटी खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर ताका वेगळी जमीन आनी 1 2 3 4 फेसीन त्या एअरपोर्टाचो एक्सपान्शन जावपाचो आसा ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी पळयल्यो जाल्यार मोपा होच एअरपोर्ट उरतलो आनी मोपा होच एअरपोर्ट भविश्यान उपयोगान येतलो हें स्पश्ट आसा. दाबोळीचो जो विशय आसा तो पुरायपणान पॉलिटिकल विशय आनी तो पॉलिटिकलीच अजूनय पॉलिटिकलीच त्याच्या बद्दल स्टेटमेंट करतात आणि हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट करून साऊथ गोंयच्या लोकांक ते सांबाळपाचो प्रयत्न करतात. आता विशय असो आहा की चर्चिल आलेमांव सारको मनीस जो सेव्ह गोवा फ्रंट म्हणून त्यांनी पक्ष स्थापन केल्लो दाबोळीच्या अगेन्स्ट तो निवडून येयलो परत तो काँग्रेसीन गेलो. आयज सेव्ह गोवांतल्यान पयलेच फावट सेव्ह गोवांतल्यान आमदार जाल्लो रेजिनाल्ड बाब आयज बीजेपी बरोबर आसा. तर हे जे साऊथ गोंयाच्या लोकांक पिशे करपाचे जे प्रयत्न आसा पळय ते अजूनय सुरू आसा. दाबोळी हो उरपाक शकना. दुसरी गजाल प्रमोद एक म्हाका गजालीचो अजाप दिसता. आमी आत्ताच उदकाच्या प्रश्नाचेर उलयताले आनी त्या दाबोळी आपले मोपा एअरपोर्टाचो जर तूं प्लॅनिंग पळयशीत जाल्यार कितले कोटी लोक गोंयान येवपाच्या. अरे बाबा आतां आसा तांकांच उदीक 4 वरांचें मेळना 1 वराचें उदीक मेळना. हे जे कोटी येतले ते कितें बाटल्यो घेवन येतले. तुमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा कितें. आयज रस्त्यांची परिस्थिती पळय गोंयाचेर स्मॉल बींग अ स्मॉल स्टेट आमच्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आयज ज्या पद्दतीन प्रेशर पडपाक लागला ते जर आमी पळयत जाल्यार हो फुडले जे प्लॅन आहा हेंचे अमके पॅसेंजर गोंयान येतले म्हणून कॅन इट बी सस्टेन. प्रमोद तुका दिसता हे सस्टेन जातले काय बाटल्यो कशें? घेवन येतले काय ना खबर ना किशोर बाब बाटली घेवपा येतले अशें दिसता आनी घडये सरकाराक ते आवडटले बी ते बाटली घेवपा आयल्यार. हय सामकें न्ही. हय पांडुरंग बाब व्हेरी क्विकली कितें दिसता हे मोपा दाबोळीची डिबेट आयकतकीर. हय ना पूण फर्स्ट म्हाजो रिमार्क असो आहा की दाबोळी उरपाक जाय इतल्या खातीर की म्हणजे मोपाचेर देंवल्या उपरांत पणजे किंवा मडगांव येवपाक जो इतको वेळ लागता पळय तितको पाशेस लोकां कडेन ना आनी लोक आतां हळूहळू आय थिंक दाबोळी उरपा जाय हाजेर कोणूच डिस्प्यूट करना. करेक्ट. बट प्रॉब्लेम इज उरतलो आनी म्हाका दिसता फुडली किमान एक 8-10 वर्सां तरी तो उरतलो. ताका रिजन अशें आसा की आतां एक ट्युरिस्ट तो शिफ्ट जावपाक लागला देवस्थाना कडेन आनी म्हणजे हिंटरलँडातून तातूंत म्हाका दिसता आनी इंडस्ट्रियल सेक्टर जर पळयलो जाल्यार सावथ गोवा इज परफेक्ट हे सगळ्या गोश्टीं खातीर आसा. आनी दुसरी गजाल जर बीच एरिया जर पळयलो जाल्यार काणकोण आसत किंवा कोलवा आसत हे 2 मेजर हे आसा. सो म्हाका दिसता आनी तिसरी एक गजाल आसा जेका एके वाटेन अख्ख्या गोंयांतले लोक आनी दुसरे वाटेन साश्टीतले लोक जे फॉरेनाक आहात ते म्हाका दिसता साश्टी हो मेजर चंक आसा असो म्हणजे साश्टीतलो जो फॉरेन कंट्रीनी शिफ्ट जाल्लो आसा रावल्लो आसा. डायस्पोरा तुगेलो सावथूच प्रिफर करतलो. यस तो कित्याक मोपाचेर देंवतलो. म्हाका एकूच सांग सो म्हणून म्हाका दिसता की दाबोळी जो आसा न्ही तो उरपाकूच जाय. फक्त तो उरपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय जशें हांवें सांगलें की हो जो ट्युरिजम ह्या जर सेक्टरान जर काय उरपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय हाजेर चर्चा जावप चड गरजेची आसा. ना प्रश्न कोण टुरिस्टांक किंवा लोकांक खंय वचपाचो दिसता हाचेर नाच प्रमोद. प्रश्न आसा त्या ज्यो एअरलायन्स कंपनी आसा तांकां ज्यो फॅसिलिटीज जाय पार्किंग तांकां टायमार देंवपाक जाय बाकीच्यो आहा त्यो दाबोळे जावना अजून त्या खातीर ते शिफ्ट करतात मोपा. त्यो जर थंय आसल्यो दाबोळे जाल्यार तांकां मोपा येवपाची गरजूच नासली. सो इट इज नॉट डिपेंडींग ऑन टुरिस्ट तुका बाबा आपूण मोपा वयतलो काय दाबोळे वयतलो एअरलायन्स कंपनी शिफ्ट जावपाक लागल्या. म्हाका आयची तुमी तरी एक इम्पॉर्टंट गजाल आहा. आय कम टू जॉयल व्हेरी क्विकली इन दॅट की दिगंबर बाब कामत हांणी सांगलें ते मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना 2.5 एकर जागा पॅरलल टॅक्सीवे खातीर घेवपाक नेवी कडच्यान 2 वर्सां लागली. जाल्यार दुसरे कडच्यान मोविन बाब जे दाबोळेचे आमदार आहात तांणी सांगलें की नेवी रायट नाव इज से दॅट आमकां सिव्हिलियन एअरपोर्ट जाय आमकां तो शिफ्ट जाल्लो नाका. अशी दोन्ही तरेचे पॉयंट ऑफ व्यू आमी आज विधानसभेत आयकले. या जॉयल. See, last Pramod, one thing is
let us be very conscious of the fact that no two airports have survived in this country. There no state has got two airports. असा रे And आसा जाल्ले देखून जाल्यार बंद पडल्या. So and they have been completely marginalized and almost shut. So तशें दवरून आनी फायदो ना. You are saying both airports cannot prosper together. Yeah, and secondly, what happens right now, Goa does not have a flight management policy between Daboli and Mopa. So kitlo flight tinga adlo, kitlo flight tinga Yes, adlo. yes. Kainच I think policy that's na. a very, very major fundamental Secondly, point. we also have not worked towards logistics and connectivity. See, there are a lot of international travelers. A person cannot get down at Daboli and catch his connecting flight at Mopa. So there is a whole lot of logistic chaos right now happening. So या सगळे जाग्यार उडोवचेच पडटले आनी तेन्नाच मागीर आमी म्हणूंक शकतले की तेन्नाच मागीर आमी मुखाल्यो गजाली उलोवपाक शकता. ह्यो बेजीक गजाल जाग्यार घालात. आमी आज उलयल्या त्यो गजाली त्योच. म्हादय बेजीक प्रश्न, उदक बेजीक प्रश्न आनी एअरपोर्टाचो विशय जरी आहा थंय बेजीक गजाली जर जाग्यार घाल्यो जाल्यारच आमी मुखाल्यो उलोवपाक शकतले. ही गजाल आमच्या विधानसभेक बशिल्ल्यांच्या तकल्यांत जर गेली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे खुबशे प्रश्न सुटावे जातले. इतल्याचेर थांबता. वेळ सारको सोंपला. पांडुरंग बाब, किशोर, जोयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.